विश्वकर्मा योजना केवल सरकारी प्रोग्राम भर नहीं है, विकसित भारत के लिए इस्तेमाल करने का एक रोड मैप है। हमें अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय हे फक्त आमचे ब्रीद वाक्य न्ही, तर एक्चुअल इम्प्लिमेंटेशन करपाचें काम अंत्योदय मीन्स लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी ज्याच्या पर्यंत पोवूंक पावना तो मनीस म्हणजेच अंत्योदय। वेगवेगळ्या संस्कृतायेन नटिल्लें गोंय आनी मोगाळ खूब कश्टी आनी खालत्या काळजाचो गोंयकार। आयच्या प्रगत गोंयांत आज मेरेन आपले खुबशे पारंपारीक उद्देग आनी कामां सांबाळून हो गोंयकार फुडें सरता। मात वाडट्या सर्तेच्या जगांत हे पारंपारीक उद्देग फुडें व्हरप ताका कठीण जावपाक लागला। हे पारंपारीक उद्देग फुडाराक सांडचे न्ही म्हूण प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजण केंद्र सरकारान चालीक लायल्या। Vishwakarma scheme is a flagship program launched by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji sir, for recognition of artisans and crafts people as a Vishwakarma. There are 18 trades covered under this scheme. Those are carpenter, boat maker, armorer, blacksmith, hammer and toolkit maker, locksmith, मूर्तिकार, स्टोन कार्वर, स्टोन ब्रेकर, गोल्डस्मिथ, पॉटर, कॉबलर, मेजन, बास्केट एंड ब्रूम मेकर, डॉल एंड टॉय मेकर, बार्बर, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, टेलर, फिशिंग नेट मेकर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजण 17 सप्टेंबर 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जाहीर केली आणि देशातल्या कितल्याशाच गरजूंक हे येवजणेचो लाव मेळ्ळो। ह्या येवजणेखाला 18 पारंपारीक व्यवसायांक संबंधित कारागिरांक 1 सप्तक फुकट प्रशिक्षण मेळटा। They have to undergo 5 to 7 days basic skill training. They'll get ₹500 per day. And also 15,000 worth of rupees toolkit they'll get after a skill training, followed by 1 lakh rupees loan they are eligible to get at the concessional rate of a 5% interest. Thereafter they have to undergo advanced skill training. If they finish advanced skill training, they'll get 2 lakhs loan with a concessional rate. सो तेतून आम्ही पणजे ITI टेलर घेतल्या, दर्जी, गोल्डस्मिथ आणि शूस्मिथ। सो हे आम्ही 3 ट्रेड्स घेतल्या आणि तेतून कशें आसता की द पीपल आर ऑलरेडी स्किल्ड, जे ट्रेनीज असता पळय ते ऑलरेडी स्किल्ड असता। सो आम्ही तांकां अपस्किल करता, तांकां आनीक ट्रेनिंग दिता दॅट वेरीन दे कॅन स्टार्ट देयर ओन बिजनस, प्लस हाव दे कॅन डू देयर मार्केटिंग, प्लस नवीन टेक्नॉलॉजी कितें येयल्या जाल्यार तेचेर आमी तांकां ट्रेनिंग दिता। आनी ही तांकां ट्रेनिंग घेवन जर ऑलरेडी जर कोण आपणाचे स्वताचो बिजनस करपाची इच्छा आसा जाल्यार आमी तांकां बँकी कडेन टाय अप करून दिता। सो तांकां एक 3 लाख पर्यंत लोन मेळूंक शकता। सो जायत्यो फॅसिलिटीज आमच्या मोदीजीन त्याच्या ही स्कीम डिझायन केल्या। फॅसिलिटीज आमचे जे पारंपारीक कारिगर म्हणटा पळय आमी तांकां ट्रेडिशनल वर्कर्स, सो खंय तरी तांकां फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आय फील इट इज लायक अ एप्रिसिएशन टू देम, बिकॉज आमचे सिन्स सिविलायझेशन जे आमी दिस आर जस्ट 18 स्किल्स, बट अशे जे लोक आसा आमचे जे दर्जी आसा, गोल्डस्मिथ आसा, कार्पेंटर आसा, मागीर आमचे ते पोट्री मेकर्स, हे सगळे आमचे पारंपारीक वर्कर्स। सो तांकां खंय तरी एप्रिसिएशन, खंय तरी तांकां एक एप्रिसिएशन केन्ना अशें मेळूं ना अशें म्हाका तरी दिसता। सो तांकां एप्रिसिएशन मेळपा खातीर ही स्कीम म्हाका दिसता आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन ही स्कीम हाडल्या, तांकां एक एप्रिसिएशन जावचें। तेच्या उपरांत मागीर तांकां एप्रिसिएशनूच न्हय, तांकां एक 6 दिसांची ट्रेनिंग दिता। सो तेंची जी ऑलरेडी स्कील आहा ती जालीत, पण तांकां जर आमी अपस्कील जर करता जाल्यार तांकां आमी अपस्कील करपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिता। जर तांकां स्वताचो बिझनस करतलो जाल्यार हाव कॅन दे कॅन डू द मार्केटिंग स्किल्स, आनी तेच्या व्यतिरिक्त तांकां आमी स्टायपंड दिता जवळ जवळ 4,000 तांकां, जे बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्किल्ड, खंय तरी ते आपणाचें काम सोडून हांगा ट्रेनिंगेक येता। सो ते तांकां एक लॉस जावपाक जायना, त्या खातीर आमी तांकां स्टायपंडूय दिता। एक बरी इनिशिएटीव आहा आमचे माननीय मोदीजींचे, आनी ती स्कीम फुडें व्हरतना आमकां आमचे जे मुख्यमंत्री आहा
तेंच्यांनी खूब बरो आमकां प्रतिसाद दिल्लो आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंताचे ह्या स्किमीचेर सामकें क्लोजली मॉनिटरींग आसा. Farmagudi Government ITI is one of the centers which is designated for conducting this training. So आमचे कडेन बेसिकली 2 प्रकारचे ट्रेडी थंय घेतले आमी स्किल्स हें करपाक ट्रेन करपाक. एक म्हणजे दर्जी, दॅट इज अ टेलरिंग कोर्स, आनी दुसरी आहा ती ब्रिक मेजनरी. सो वी हॅव एक्सेल्ड इन आवर टेलरिंग कोर्स दर्जी ट्रेडीन. आमी ऑलमोस्ट 386 बायलां खातीर किंवा गरजुमंद जे इंट्रस्टेड आसा, जे टेलर्स तांकां स्किल्ड आसा, तांचे खातीर आमी हो ट्रेनिंग प्रोग्राम केला. हो प्रोग्राम बेसिकली 5 ते 7 दिसांचो आसता आनी इट इज अरावंड 40 hours ऑफ ट्रेनिंग. वी हॅव आवर ट्रेनिंग फॅसिलिटी ITI फार्मागुडी आमी डेडिकेटेड तांचे खातीर लॅब केल्लो आसा, वेर इन ऑल दीस पीपल फ्रॉम लोकल एरियाज, पंचायत आनी जे रेजिस्टर्ड आसात ते येवन ताजी फायदो घेतात. ते वी ट्रेन देम फ्रॉम आवर ट्रेन्ड इन्स्ट्रक्टर्स. आनी ही स्किमीची बेनिफिट्स म्हणजे इट इज लिटरली अ हेल्पिंग स्कीम, हेल्पिंग एड टू दीस लोकल आर्टिजन्स. की लोकल आर्टिजनाक तांचे प्रोत्साहन करपा खातीर तांकां ह्या फिल्डान मातशी एनकरेजमेंट दिवपा खातीर केल्ली लॉन्च केल्ली आसा. तांकां आमी हे स्कीम कंप्लीट जातकर, ट्रेनिंग कंप्लीट जातकर दे आर एलिजिबल फॉर अ कोलॅटरल फ्री म्हणजे श्युरिटी फ्री लोन तांकां मेळटा. आनी ऑल्सो आमच्या ITI एक ड्रेस मेकींग ट्रेड आसा विच इज हॅविंग मच एडवान्स मशिनरी. हे स्किमीचे ते जालेंच, ते भायर एडवान्स मशिनरी आसा, इंडस्ट्रियल्स मशीन आसा. सो त्यो बायलो ज्यो येता आमी तांकां ताजेरूय मातशें दाखयता. वी शो देम हाव टू वॉट आर दिस मशिनरी, एक्वेंटन्स करून रेडी करून तांकां मार्केट रेडी करता, आपलो स्वताचो उद्योग बिझनस स्टार्ट करपाक हेल्प करता. ते एड करपा खातीर आमी हे ट्रेनिंग सेशनान बँकेचे मोस्टली बँक मॅनेजर्स ते येतात. 1 or 2 सेशन ते कंडक्ट करतात. ते तांकां कसो तांणी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करप किंवा कसो तांणी बँकेन लोना खातीर कशें एप्लाय करप ताजेर तांकां आयडिया दितात. आनी दी स्कीम ऑल्सो प्रोवायड्स देम अ मार्केट सपोर्ट. सपोज तांणी कितें प्रोडक्ट केलो जाल्यार तांकां मार्केटान कसो तो लॉन्च म्हणजे विकपाचो कसो ताजेर आमी तांकां सपोर्ट दितात. त्या बाकी खूब तरेचे स्किमी आसा. तातूंत फुलकार आसा, नेट मेकर्स आसा, म्हणजे ते कोस्टल बेल्टाचेर ते आपले नुस्तेकार भाव ते रापण बिपण घेवन वता, ते रापणीचे तें करपाचें. मागीर बाकी फुलकार म्हणा, मागीर मल्लकार, अशे खूब तरेचे कार्पेंटर, अशे खूब तरेचे 18 डिफरंट स्किम्स आसात. ते लोकल जे आसा पळय तांचे खातीर एनकरेज करपा खातीर स्कीम. आमच्या अर्थवेवस्थेत कुशळ कारागिरांची म्हत्वाची भूमिका PM विश्वकर्मा येवजणेन मान्य केल्या. तांकां चडांत चड स्पर्धात्मक बाजारांत फुलपाक मदत करपाक गरजेची साधनां, कुशळटाय, उदरगत संदी आनी आर्थीक आदार ही येवजण दिता. मातयेची आयदनां, शिवणकाम, नुस्तेमारीचे जाळे विणप, पाटले आनी सान्नो गांथप, थवय काम, पारंपारीक गोंयचे दागिने सारकिल्ले कारागिरी उद्देग फुलतात थंय हो उपक्रम जायत्या कुटुंबांक आशेचो दिवो. जे PM विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च जाला, ही स्कीम जे ट्रेडिशनल जे कोण आसा, जे पारंपारीक धंदे करतात, ही तेंच्या खातीर आसा. कारण पयलीं शिक्षण चड नाशिल्लें, तेंचे कडेन काम करपाची सगळें टॅलंट आसा पूण तेंचे कडेन प्रूफ ना, सर्टिफिकेट ना. सो तेका लागून हांव युथा लागीं मागता की जे पारंपारीक कितें आसा तें तुमी पारंपारीक जे काम तुमी स्वता हात घेवचें, आपल्या आंगान घेवचें आनी तें तुमी सुरू करचें आनी हें लोकां पर्यंत पावोवचें, ही म्हाजी तुमचे कडेन विनवणी आसा. कारण खंय ना खंय ट्रेडिशनल जे पारंपारीक आसा तें दपत गेल्लेलें आसा, लिपत गेल्लेलें आसा. पूण ह्या PM विश्वकर्मा माध्यमांतल्यान हें परत सुरू जाल्लेलें आसा. हेजो तो फायदो पुरेपूर आयच्या ह्या युथान घेवचो, हे युथा कडेन म्हाजी मागणी आसा. जेन्ना ही स्कीम लॉन्च जाली गेल्या वर्सा 17 सप्टेंबर 2023 आनी तेन्ना त्या स्किमी बद्दल पयलीं कांय आयकून नाशिल्लें, पण त्या दिसा त्या स्किमी बद्दल आमी थंय आयकल्लें मिनीज ब्रागांजा हॉलान. तेन्ना खूब मनान बरें दिसलें की जी आमची भयणां आसा, जी शिंपी दर्जी हातून काम करतात, तांच्या खातीर एक बरो प्लॅटफॉर्म मोदीजीन तयार केलो, म्हणजे अशें तातूंत समाधान जालें. माणे हो कॉन्सेप्ट आनी गोदडी हो कायम गेल्लो आसा. ह्या PM विश्वकर्मा स्किमींतल्यान
हो परत आमी तो जागो केला. गोदडी, माणे, मागीर कोपयाळी हे सगळे विशय आमी हांगा हाताळटा. PM विश्वकर्मा स्किमींतल्यान बायलां इतली सर हॅप्पी आसा की तांकां स्टायपन सुद्दां येना न्ही, ती विचारनात. पण तांकां ती म्हणटा स्टायपन येवच्या पयलीं आमकां मॅनेजराचो फोन आयलो, केन्ना लोन व्हरपाक येता, तुजो आमकां सगळो अपडेट डेटा सगळो आयिल्लो आसा, तूं तुजो. मागीर हांव ती म्हाका म्हणटा कितें करपाचें मॅडम. हांव सांगता तांकां एक तुजो प्रोजेक्ट तयार कर. तुका शिवपाक कितले, तुका सुताक कितले लागतले, तुजे कडेन बिडिंग मशीन आसा ना, बिडिंग मशिनाक कितले लागतले, मोटराक कितले लागतले, बाकीचे सगळे बारीक बारीक गोष्टी, चॉक म्हण, मेजरींग टेप म्हण, मागीर ते सगळे टूल्स बील्स धरून ते सगळे एक राउंड फिगर कर आनी असो व्हरून एक प्रोजेक्ट तयार करून मॅनेजराच्या फुड्यान दवर. बरें, तुजे कडेन घरान जर तूं करतले जाल्यार पंचायतीची NOC घे. घर कोणाच्या नांवार आसा, मायच्या मावाच्या जाल्यार तांचे कडल्यान तो फॉर्माचेर सायन घेवन पंचायतीन दी. ती पासतरी ते व्हरून बँकेक लाय. जर तूं रेंटाचे शॉपाचेर जर करतले जाल्यार तुजो रेंट ओनर कोण आसा ताजी सर्टिफिकेट घे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट घे, ती व्हरून थंय लाय. जर तुजे स्वताचे आसा स्वताचीच लाय. अशा पद्दतीन म्हणजे तांचे ते रोखडे 3 दिसां भितर सगळे जाता. प्रत्येकाच्या हातून म्युनिसिपालिटी आसा, पंचायत आसा, पंचायतीन ते CSR बशिल्ले आसता. नाच जाल्यार तुमी आपल्या पंचांक विचारात, नाल्यार सरपंचांक विचारात की बाबा आमकां अजून आमची जावना, आमकां आतां रजिस्टर करूं जाल्यार आमी खंय करपाचें. आनी त्या खातीर जी बायल कोण रजिस्टर करपाक वतली तिणें वता आसतना आपलें आधार कार्ड व्हरूंक जाय, बँक डिटेल्स व्हरूंक जाय आनी आधार कार्डाक बँक नंबर आपलो मोबायल लिंक आसूंक जाय. हांव इन्स्ट्रक्टर फॉर द ट्रेड. आमची टेलर दर्जी जी आमचे प्रायम मिनिस्टरान केल्ली आसा गांवच्या बायलां खातीर, जी बारीक सारीक खंयच्या गांवांनी जी करतात आनी तातूंतल्यान ती कितें जाता तांकां वाड मेळटा. म्हणजे जी बारीक घरांनी आसता तांकां कितें जाता, तांकां फुडें वचून कितें तरी करपाची आवड आसता, पूण तांकां कितें जाता घरान आशिल्ल्या कारणान तांकां तें करपाक मेळना. सो ती कितें करतात, ह्या एक 5 दिसाचो कोर्स तांकां एक मेळटा जो अवेलेबल केल्लो आसा. आमच्या फर्मागुडी ITN तो कोर्स घेताना आमी टेलर दर्जी म्हणून. हेतून तांकां 2 दीस म्हणजे फर्स्ट डे जो आसता तांकां 0 डे असेसमेंट आसता. 0 डे असेसमेंट म्हटल्यार तांची एग्जाम घेतात, म्हणजे ती केपेबल तेतून कशी पास आउट जातात. सो हाजेर तेंचे प्रॅक्टिकल आनी एक थियरी पेपर आसता तांकां. मागीर तांकां तेन्ना ती पास जाली की तांकां एक 5 दिसाची ट्रेनींग मेळटा. ह्या 5 दिसाच्या ट्रेनिंगान तांकां शिवण शिकोवप हें आमी करिनात. कित्या खातीर ऑलरेडी ती 1 दिसान बायलां ती ट्रेन्ड असतात. ती आपल्या खंयचेय तरी हेतून एक बारीक सारीक कितें शिवून ती आपल्या गांवान एक बायलांचे कितें तरी हें घेवन करून आपले तयार करतात, प्रोडक्ट तयार करतात. सो आमी तो आतां एक बारीकशा गांवान ती म्हणजे आतां खुबशे आतां आमी म्हणटात फोनाचें डिजिटलायझेशन चड जालां. सो तांकां तो फोन सुद्दां एक बारीक तांचे कडेन आसता, बट तो तांकां यूज करपाक कळना. सो आमी ते जितले आवर्स मेन्शन केल्ले आसा एज पर दॅट आवर्स ते आमी तांकां तो सुद्दां फेसबूक कसो यूज करप, तेतून इंस्टाग्रामार आपले प्रोडक्टाचो डिस्प्ले कसो करप, तातून बिझनस वाडोवप कसो. सो दॅट जे बारीक सारीक ती गोश्टी थोडी बायलां जी आसता जाणटी आसतात, अशें न्ही की आमी नेणटी बायलां अशी हें नासता. सो जी ओल्ड आसता जांकां फक्त ऑपरेट फोन रिसीव करपाचो ऑर कट करपाचो इतलोच ती शिकता आनी फुडें ती म्हणटात आनी कित्याक शिकपाक जाय. बट जेन्ना तांकां आतां ह्या 5 दिसाच्या ट्रेनिंगाक कळून आयलें की हें आमी केलें जाल्यार अरे आमच्या वाड्या वयल्यान हें आतां बाकीच्या गांवच्या लोकांक कळटलें, ओ मे बी पणजेच्या लोकांतलीं आसा, फर्मागुडीच्या लोकांक, ओ आनी गोंयान सगळ्या जगभर म्हणटा ते तांचें जें काम ती केल्लें आसा तें तांचे कडेन तें काम पावतलें आनी लोकांक हें दिश्टी पडटलें आनी आमकां ऑर्डऱ्यो आनीक चड मेळटल्यो. हें चिंतूनूच ती आनीक चड शिकपाक लागली. जेन्ना हें ट्रेनींग ती घेतली 5 दिसाचें, मागीर तांकां एक फायनल डे असेसमेंट जाता जो 7व्या दिसाक आसता. तेन्ना तांकां परत एक थियरी पेपर म्हणजे हे 5 दिसांक जे ती शिकलां ते ती मार्क करून आन्सर करून तो पेपर दिता, प्लस प्रॅक्टिकली तांकां परत ती आनीक एक सॅम्पल कितें जो पेपर एग्जामीन कसो येता तसोच ती आन्सर करून तेतून बरे भशेन उत्तीर्ण जावन ती बरे भशेन शिकून खूब उमेदीन जावन वतात. आयज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजण ही स्किमी परस एक चळवळ जाल्या जी देशभरातल्या पारंपारीक कारागिरांक आदार दिवन तांचे हे पारंपारीक उद्देग तिगोवपा खातीर तांकां फावो ती साधनां दिवपा खातीर आदार करता. कला आनी कारागिरी दिसपट्ट्या जिणे कडेन खोलायेन गुंथिल्ल्या गोंयांत हो उपक्रम फक्त आमचे दायज सांबाळपाचेच न्हय जाल्यार
नवनिर्माण आणि उद्योजकतेक पोसवण दिवपाचें काम करता. आमची जी विश्वकर्मा जी स्कीम येयले त्याच्या थ्रू म्हाका खूब फायदो जाल्लो. आमच्या सारके लोकल आर्टिस्टांक खंयच्या बँकेन चड करून झप करून हें मेळना, फायनान्स मेळना नाल्यार आनी कितें मेळना. सो ही जी स्कीम केली ती आमकां खूब फायद्याक आसा थंयसर. त्याच्या थ्रू आमी जर पयशे घेतले जाल्यार तेतून मटेरियल घेवंक जाता नाल्यार आनी कितें घेवंक जाता थंयसर. म्हणजे आमचो बिजनस मातसो इनक्रीज करूंक गावता, वाडोवंक गावता. ट्रेडिशनल आर्टिस्टांक ही स्कीम म्हटल्यार आतां सांगले तशें तेंच्यांनी हे स्किमीचो फायदो असो घेवपाचो की ते जे पयशे मेळटात ते पयशे घेवन आपले जे टूल्स जाय ते टूल्स हाडपाचे थंयसर. भितर रॉ मटेरियल रेडी करून मागीर आपलें प्रोडक्शन करपाचें थंय. आनी बरी बरी आपली स्कील आहा जी ती आपूण प्रोड्यूस करपाची लोकां फुडें. ती स्कीम जी आहा न्हू ती युथा खातीरच आहा चडशी. सगळ्यांक गव्हर्मेंट मेळचो ना, जॉब मेळचो ना. सो ह्या स्किमीच्या अंडर तेणें आपले फ्युचर बघपाचें, ती स्कीम घेवपाची आनी आपूण कितें तरी करून दाखोवपाचें. ह्या स्किमीक आमकां गव्हर्मेंटाचो खूब सपोर्ट मेळ्ळो आसा. फर्स्ट स्टेपाक आमकां 1 लाख मेळटा. आफ्टर जे 1 लाख आमी यूज करपाचे ते बिझनस आमचे वाडोवपा खातीर. जेन्ना आमी 1 लाख यूज करून आमचे बिझनस वाडयतकीर आनी आमकां 2 लाखाचो सपोर्ट मेळटा. सो अशें करून आमकां 3 लाखाचो सपोर्ट मेळटा थ्रू गव्हर्मेंट. आनी आमकां तशेंच हे क्लासीस आमकां गव्हर्मेंटानी क्लासीस दिल्ले आसा. सो आमकां 7 दिसाची क्लासीस मेळटा. क्लास एटेंड करता तांकां स्टायफंड म्हणून 4,000 मेळटा. आनी आफ्टर कंप्लिशन आमकां 15,000य मेळटा. 15,000 इन द सेन्स आमकां टूल किट प्रोवायड आहा. त्या टूल किटान आमी आमचे मिन्स मॉडर्न इक्विपमेंट आमकां मेळटा. मॉडर्न जशी आमी आतां पयलीं कितें करतालीं हात बेश्टे पांयान मारून आमी जी मशीन यूज करतालीं आतां आमकां एडवान्स जावन आमकां ती मोटराची मशीन मेळटा. सो आमी आमचें काम फास्ट करून आमी फास्ट प्रोडक्शन करपाक शकता. सो आमकां ह्या स्किमींतल्यान खूब लाभ दिले आसा. ताका लागून आमी आमचे प्रधानमंत्रीचे धन्यवाद करता. ही PM विश्वकर्माची स्कीम खऱ्यानच खूब बरी आसा. ही रुरल एरियांतली प्रत्येक लोकांक अशें दिसता की आमी ह्या स्किमींतल्यान मुखार सरतले अशें. विश्वकर्मा केले फाटले करता आतां येयल्या 2 दीस जाले आतां. आमकां बरें दिसलें. विश्वकर्मा स्कीम ही मेळ्ळे बद्दल बायलो आमी घराकच आसताली, पूण आमी आतां आमचें टॅलंट दाखोवपाक भायर सरल्यात आनी सगळ्या लोकांची आमकां बरे तरेन वळख जाल्ली आसा. आनी आमकां अशें चान्स मेळ्ळे आसा की आमकां अशें करून दियात म्हणून ती आमकां सांगता. आमच्या मोदी सरकाराचे धन्यवाद करता की तेणे ही विश्वकर्मा स्कीम हाडली आनी आमच्या सारक्या बायलांक तेणी मुखार हाडलें म्हणून. खरीच आमकां ही विश्वकर्मा स्कीम बऱ्या पडली. आमी मोदीक थँक्यू म्हणटात. आनी बायलांक खरें पयलीं कळनाशिल्लें. आमी घरा कडेन फक्त शिंवतालीं. मागीर ती स्किमी बद्दल लोकांक कळोन लोक खरेंच एक सर्टिफिकेट मेळून उमेदीर आसा. बँकेन लोन इजी जाल्लें. पयलीं बँकेन गेल्यार शुअरिटी हाड म्हणटाले आनी त्रास करताले मॅनेजर. पण आतां मॅनेजर जावन आमकां विचारतात तुमची थंय पॉलिसी पास जावन येयल्या, तुमी लोन घेवपाक केन्ना येता काय म्हणून विचारतात. ते आमकां खरें बरें उमेद दिसता की आमकां आनी विचारता अशें म्हणून. आनी तेच मॅनेजर पयलीं आमकां बँकेन गेल्यार केअर करनाशिल्ले, ते आज आमकां विचारतात. जे तरी आमकां समजली की बाबा स्कीम आसा. सो आमी ताका एप्लाय केली. आनी जेन्ना आमी हांगा येयली तेन्ना आमकां दिसलें की बाबा जी आमची बेजीक नॉलेज आसली ताका आमकां कितें तरी फुडें जो वॅल्यू आमकां समजलो. आनी मातशें इनोवेटीव आमचें कितें लायफ जालें आमचें टेलरिंगाक. अशें कितें मातशें बेजीक आसतालें जें आमी शिकलेले. प्लस आमकां सर्टिफिकेट नासली. त्या नंतर आमकां सर्टिफिकेटूय मेळ्ळी हितूनच्यान की ती सर्टिफिकेटीन आमकां वॅल्यूड आसा की आमी बँकीक लोनाक एप्लाय करूंक शकता. आमची स्कील डेवलप जाली आतां. पयलीं आमी बेजिकाचेर आसली ती मातशें आमकां नॉलेजेबल कितें तरी वॅल्यू जालो तेचो. सो आमी त्या हितूनच्यान आतां अशें दिसता की बाबा आमची इतकें आसा की आमी शिवपाक शकता. पूण जे आमकां लोन नासलो. सो मोदी सरकारान ते स्किमी थ्रू आमकां लोनूय दिता SBI आमकां. सो तितूनच्यान आमी हे लोनाक एप्लाय करून आमचो बिझनस सेट करूंक शकता. आज मेरेन खुबश्या कारागिरांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतला. बाकीच्यांनी फुडाकार घेवन आपल्या कलेक अपग्रेड करून घेवचे म्हूण उलो. PM Vishwakarma did tremendous performance in the state of Goa under the visionary leadership of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant sir. Under this scheme, President Medal also received by Vishwakarma teacher under a PM Vishwakarma category. I appeal all the artisans of
in the state of Goa as well as a crafts people of Goa come, join more and more artisan to this scheme and become a successful entrepreneur. एके वाटेन वाडट्या आधुनिकीकरणाक लागून जंय तरणाटो तंत्रज्ञानाकडेन ओडत चल्ला, थंयच दुसऱ्या वटेन सरकाराच्या स्किल डेव्हलपमेंट खात्या वरवीं देशांतल्या पारंपारीक उद्देगांक आतां नवे आशेची किरणां दिसपाक लागल्यात. खंयचेंच काम ल्हान नासता, कसलेंच काम करतना लजचें न्ही अशें म्हणत सरकाराची प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजण आज गोंयकारांच्या काळजांनी घर करता.